सी 2023 का 2024? तू चोय तू डेट मात ते करेक्शन कर मरे. इट इज स्टील 2024. नाही, इट इज स्पेसिफिकली रिटर्न. आज एक वर्सा पयलो आज स्टाफा 2.69 crores आम्ही हारी केले. तुका आनी कितें जाय? नॅशनल गेम जातल्यो म्हणून 5 वर्स पयले देखून आमकां नॅशनल गेम्स स्पीकर सर हे कितें चल्लां स्पीकर सर? स्पीकर सर, व्हॉट आर वी टॉकिंग एंड व्हॉट आर वी हियरिंग? स्पीकर सर मिनिस्टराक खबर आहा कितें बरोवन धाडलें तें? तो सगळ्यात तोय कन्फ्यूज जाता आणि मिनिस्टराकूय कन्फ्यूज करता कितें सीएम सर शुड नॉट कॉपरेट एंड नॉट सपोर्ट. 31 March 2023 पुढ्यान तुवें स्टाफ सॅलरी दाखयल्ली आहा. 21 March 2023. सी 2023 का 2024? तू चोय तू डेट मात ते करेक्शन कर मरे. तू 2024 म्हणून जाला. 2024 इट इज स्टील 2024. नाही, It is specifically written. Check your annexure. I'll give you your annexure. Annexure A. Staff salary. Expenditure incurred up to 31st March 2023. And then further you have gone for an expenditure of another 69 lakhs. That is 1st April 2023 till date. Sure, it is your record. Your record. नॅशनल गेम्सा खातीर वी वेर हॅव्हिंग अ 5 स्टाफ अर्लियर ऑल्सो लास्ट 1 year बॅक. नॅशनल गेम्सा खातीर 5 जे स्टाफ जे आशिल्ले होय. ते ऑलरेडी आमचे पयलो सुद्दां आज एक वर्सा पयलो आज स्टाफा 2.69 crores आम्ही हारी केले. अरे ऐक मरे 2023 मार्च. See, 221 स्टाफ जे आसा. आन्सर दिवन आन्सर करू दी मागीर स्पीकर सर, नॅशनल गेम्सा खातीर बरेचशे पयलू पासून सुद्दां स्टाफ जो आसा पळय ऑलरेडी रिक्रूट जाल्लो आशिल्लो. ज्या वेळाचेर नॅशनल गेम्स जातले म्हणल्यार त्या वेळाचेर सुद्दां आमचो स्टाफ ऑलरेडी आशिल्लो. आणि लास्ट मुमेंटाक आमी ऑलरेडी 47 स्टाफ घेतिल्ले आशिल्ले. एक्चुअली आमचो रिक्वायरमेंट आशिल्लो 221. बट आमी इतलो स्टाफ घेवना. आमी जितलो स्टाफ आमकां फ्रीज अप करपाक शकता तितलेच आमी भितर केल्लो आशिल्लो आनी 47 स्टाफ आमी घेतिल्लो आशिल्लो. तो जो फिगर तो ताका दिल्लो आसा तो म्हाका दिसता एंटायर जो आमचो नॅशनल गेम्स आसा म्हाका दिसता 5 वर्सां पयलू ज्या वेळाचेर नॅशनल गेम्स जातल्यो अशें म्हणून तांकां आमी रिक्रूट केल्ले आसा तोच तो फिगर जो आसा तो आमी तांकां दिल्लो आसा. इट इज फॉर द नॅशनल गेम्स. तुका आनी कितें जाय? नॅशनल गेम जातल्यो म्हणून 5 वर्स पयले देखून आमकां नॅशनल गेम्स स्पीकर सर हे कितें चल्लां स्पीकर सर? स्पीकर सर, व्हॉट आर वी टॉकिंग एंड व्हॉट आर वी हियरिंग? स्पीकर सर, पयलो मुट्टो 41 मागीर मुट्टो 221 मागीर मुट्टो ती चुकीची आसतली मार्च 2023. स्पीकर सर मिनिस्टराक खबर आहा कितें बरोवन धाडलें तें? 20 वर पयले रिप्लाय धाडटा मिनिस्टर. तो रिप्लाय सारको ना. ही इज नॉट प्रिपेर्ड टू आन्सर. Speaker sir, we demand an inquiry on this first question of mine. I need a proper inquiry on the staff salaries what has been given and on this expenses what has been incurred, Speaker sir. स्पीकर सर ताका स्पेसिफीक कितें जाय तें विचारूनी तो सगळ्यात तोय कन्फ्यूज जाता आणि मिनिस्टराकूय कन्फ्यूज करता कितें जाय तें Specific विचारले Speaker sir. He is unable to answer. तो So, पयलीत- Speaker sir, I think CM sir should not तीन cooperate and not question जाले. support because he is saying that 5 वर्स पयली तयारी केल्ली आणि स्टाफ दवरलो. फर्स्ट तेगे रिप्लाय आशिल्लो he was not aware की March 31st or it is March 2024. First he said that. Then he said 5 वर्स पयली तयारी दवरली. So how many statements he has given on the floor of the house? कोणाची तयारी ना, म्हजी तयारी ना, स्पीकर सर, ताजी तयारी ना या स्पीकर सर हांव तुका I think क्लियर CM आन्सर खबर ना. दिता. हांव म्हज्या उत्तर दिलें तें हांव स्ट्रिक्ट आहा. ओन्ली 5 स्टाफ जे पयलू जे आमी घेतिल्ले तेजी सॅलरी आसतली जे बरेचशे बिगिनिंग पासून आमी तांकां आसतली. यू हॅव अ डाउट. अरे आसा मरे तुका हांव सांगता मरे. प्लस 44 स्टाफ जे आशिल्ले पळय न्ही ते आमी आतां घेतिल्ले आशिल्ले ड्युरिंग द नॅशनल गेम्सा खातीर आमी घेतिल्ले आशिल्ले फॉर जस्ट प्रायर टू द 3 months भितर आसतली तिवूय सॅलरी टोटल धरून आमगेले इतलो सगळो तो अमावंट जो आसा तो फिगर आमी सायड केल्लो आसा. इट इज नॉट मीन दॅट आमी कोणाक तरी हांगसर बेश्टेच पयशे काडून दिवना. Because sir, युरिया not satisfied with Opposition leader. whatever